Welcome to Garden of Glory. In 1 Thessalonians chapter 4, Paul teaches how to live a life that pleases God, to walk in holiness, love one another, work quietly, and stay ready for Christ's return. These words give us strength for today and hope for tomorrow. थेसलोनिकारांक पयलें पत्र 4 ओळी 1 ते 18. देवाक मानपाचें पवित्र आनी प्रिती मोगाचें जिवीत. शेकी भावां भयणीनो, सोम्या जेजूच्या नांवान आमी तुमकां विनोती करतां आनी पोरातून मागतां तें हें: देवाक मानूंक कशे भाशेन तुमी जियोंक जाय तें तुमी आमचे कडलें शिकल्यान. तशी तुमी जियेतात खरें, पूण तुमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूच्या नांवान आमी तुमकां शिकोवन दिल्या ती सगळी तुमी तोर जाणून. देवाक जाय तें हेंच: तुमी पवित्र जाल्लीं, कामचार तुमी पयस करचो, देवाची वळख नासलेल्या राष्ट्रां परी तुमी कुडीच्यो ओंदवण्यो बागोवच्यो न्हय, पूण जण एकल्यान पवित्रतायेन आनी माणसुगेन आपले पोतिणीच्या सांगाता जियोंक जाणो जावचें. हे बाबतींत कोणेच आपल्या भावाक उनीत करूं नये आनी ताका फटोवन ताचो आदाव काडूं नये. आमी तुमकां आदी हें कळीत केलां आनी देवा मुखार अशी शिडकावणी दिल्या. असल्या सगळ्या पातकांक सोमी खास्त लायतलो. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय, पूण पवित्र जावंक आपयल्यान. म्हणटच जीं कोण हे शिकोवणेची बेपरवा करतात ती मनशांची न्हय, पूण तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा करतात. एकामेकाच्या प्रिती मोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो प्रितीमोग करूंक देवान तुमकां शिकयलां. आनी आख्खे मासेदोनियेंत सगळ्या भावां भयणी थंय तुमी अशें करून आयल्यान तें खरें. तरी आसतना तो ओदीक ओदीक वाडत वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागतां. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जियोंक वावरात. जण एकल्यान आपापलें काम करचें आनी तुमचे हात पांय झरोवन पोट भरात. अशें करून दुसरो लोक तुमकां मान दितलो आनी तुमच्या गरजांक कोणाचीच मदत मागूंक तुमकां पडची ना. सोम्याचें दोबाजीक येणें. भावां भयणीनो, भरवासो नासलेल्या हेरां मनशां परी तुमी खंती बरीत जायना जावंक मरून गेल्यांत तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी तर सोत मानतां. तेच परी जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्ल्यांत तांकां देव ताचे बरोबर हाडटलो. आमी तुमकां आतां शिकयतां ती सोम्याचीच शिकोवण. आमी जिवी आसांव ती सोम्याच्या येण्याक देव अजून जिवी दवरतलो ती. मरून गेल्यांत तांचे आदी सोम्याच्या सांगाता आसची ना, कित्याक हुकूम परगट जातलो, महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाची तुतुरी वाजतली. तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गार तावन देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्ल्यान ती
पयलीं पुनर्जिवंत जातली. उपरांत आमी जिवी आसतल्यो ती. देव अजून जिवी दवरतलो ती. क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर आमकां तांचे बराबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सोम्याच्या सांगाता आसतल्यो सदां सदांकाल. म्हणटच ही उतरां मनांत धरून एकामेकाक घोटाय दियात. Paul begins by urging believers to grow in a life that pleases God, avoiding immorality and honoring Him with their bodies. He encourages brotherly love, a love that should increase more and more, and a quiet, diligent life that wins the respect of outsiders. Then Paul turns to our hope, the coming of the Lord. He comforts us with the promise that those who have died in Christ will rise first, and together with them we will meet the Lord in the air, to be with Him forever. This chapter invites us to live pure, loving, and watchful lives anchored in the hope of Jesus' return. Let us pray. Lord Jesus, thank you for calling us to live in holiness, love, and hope. Help us to honor you with our lives, to love one another deeply, and to work faithfully as we wait for your return. Strengthen our hearts with the promise that we will always be with you. Encourage us to comfort one another with these words. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.